अंगाजी बावन सांगितले तेश कोन बाय नेलीन सांगितले तेश कोन डेली रूट आउटसायडर्स आनी सगळे ड्रॉप करीत आसताय आनी आमगे विलेजी नाव हे आमची पेडी जाता सदांचे हावस टू हावस गार्बेज क्लिनिंग कलेक्शन आसता पूण आउटसायडर्स आटा हिंग डंप कोताय वयताय आनी आमी इनिशिएटीव पंचायत लेवलाक गेलो आहा CC कॅमेरा इन्स्टॉल करपाक होप इट विल गेट सून आनी वन्स अगेन हे लायन्स क्लबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा फॉर द्या इनिशिएटीव आनी तेंगेले जायते मोटीव आनी जायते ते काम करीत आसताय तशेंच हे युथांक कोडे हे युथांक हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जायते फाटी आतां आमी येता तेन्ना चिप्स पॅकेट जायती मेळ्ळी जायते फाटी ट्रॅव्हलिंग करता तेन्ना चिप्स बी हाताय आनी बासींतल्यान भायर उडयताय ती प्लास्टीक पोती नाल्यार बॅगां तुमचे गान ती घरा व्हरून ती डस्टबिनां घालपाक आनी तुजे बरोबर सांगाता कोणूय हेर भुरगे कालिक्स कोणूय हाताय भायर उडोवपाक वयताय जावन ट्रेनीन बासीन तेमकां हाडपाक तेमकां सांगपाक अवेरनेस क्रिएट करपाक आनी अशेंच हें आमचें गोंय ग्रीन एंड क्लीन करतलो जाल्यार ह्या भुरग्यांचो युथाचो गरज आमकां स्टुडंट्स टिचर्स बाकीच्या लायन्स क्लबाचे प्रेसिडेंट आनी गांवचे हे वॉर्डाचे पंच जेमी तशेंच मॅडम नेली तशेंच आमचो सोशल वर्कर सर रोकोजी हांगासर येयल्ले आसा आनी आयज इनिशिएटीव घेतलेली आसा हांगासर क्लिनिंग करपाक आनी खरेंच हांव तांकां काळजान तांचे बरें करूं म्हणटा कितें आमचे विलेज धाकटीशी विलेज वेलसांव विलेज ह्या वार्डान हांगा येवन आयज क्लिनस जाल्लें आसा आनीक हे आमचे स्टुडंट जे कॉलेजीस MS कॉलेजीचे स्टुडंट्स सगळीं आयलीं आनीक आमकां क्लिनस जे आमकां जें जावपाचें आसलें तें करून दिल्लें आसा ताका हांव काळजान तांचे बरें करूं अशेंच आयज हांगा लायन्स क्लब माजोड्डा कांसावली वेलसांव हांगासर सायन बोर्डूय हांगासर घातलेलो आसा आनी हो खरेंच हो गरजेचो आसा कित्याक हांगासर जेन्ना ट्युरिस्ट हांगा जायते येता वयता ट्युरिस्ट पास जाता तेन्ना हांगासर म्हाका दिसता हें डायरेक्शन मेन आहलें आनी हांव ही बरी इनिशिएटीव घेयली ह्या हांव लायन्स क्लबाक हांव काल जाता देव बरें आमच्या हे विलेजान एक डायरेक्शन तर आमकां हांगासर दिलें म्हणून तशेंच म्हाका एक सांगपाचें आसा आमचे ऑल गोवा लेवलाचेर आयज गांधी जयंती सगळ्यांक हॅप्पी गांधी जयंती दीस हांव मानता आनी आयच्या दिसाक जे ऑल इंडिया लेवलाचेर तशेंच आतां मॅडमीन सांगलें ऑल इंडिया लेवलाचेर तशें गोवा हे आमचें क्लिनस जें आमचें जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता आमी एक निचोव करपाक जाय निचोव म्हणल्यार कसलो निचोव जेन्ना आमी तर आमच्या फॅमिलीनूच एक स्टेप तर घेतलो बाबा आमी सगळें ना आमी जी गार्बेज आसा ती आमी कलेक्ट करून आमी जे गार्बेजवाला कोण येता ते कडेन आमी दितले अशें तर आमी इनिशिएटीव घेतली जाल्यार म्हाका दिसता हे असले आमचे रस्त्यान वो बाकीचे न्हू ते जाग्यार ही गार्बेज पडपाक शकपाचें ना ताका लागून म्हजो एक रिक्वेस्ट ऑल गोवा लेवलाचेर आमचे जे लोक आसा तांणी जावं वॉर्डान तशें विलेजीन ही आमकां क्लीन दवरपाची गरज आसा आतां सगळे लोकां थंय तुमी आमी जाता ते भाशेन आमची वेलसांवूच न्हू आमचे आख्खे फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायती गार्बेज आसा आमकांय जायतो म्हाकाय जायतो क्लिनेस करपाक दिसता पूण एक एक फावट कित्याक आयज क्लीन केली नेक्स्ट डे परत येता हांव म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा तुमी सगळ्यांनी आपली गार्बेज जाता ते भाशेन कलेक्ट करून बरे भाशेन गार्बेज जे आमचे व्हरपाक येता तांचे लागीं दिवपाक ब्युटिफूल विलेजेस आर totally getting dirty because of people, they are so careless and throwing garbage on the roadside and making nuisance to the public. This has to be stopped. I request all the public who are doing this nonsense, they should immediately stop these kind of things. And this kind of culture, the garbage disposal has to come from within the family. And parents should educate the children that they should not do this kind of offense in public. It is the mindset of the people which is very important. लोक कितले आमी निवड केला कितले आमी स्वच्छता ही सेवा केली जाल्यार लोक आमी साफ करताय दुसरे दिसा आनी पोतून घाताय कित्याक this is the road I travel daily and this ward because that where the slope is every day people are coming and throwing the garbage. It is not fair. It is a touristic village, Velsav, and since it is a touristic village, it is very, very important that the MLA, the Panchayat and the ZPs all get together and the people should cooperate. People's cooperation is very, very important to keep the village clean and green. And then only will the tourism bloom and blossom, because as you saw in North Goa, it's becoming so much a concrete jungle and tourists are becoming lesser and saying Kerala is much better. So if we want to promote tourism, a very good step in the right direction initiated by our President Lion Murali Nair. He's
the initiative and backbone behind this camp with our Lions Club to make sure that the garbage on this auspicious day of Gandhi Jayanti, at least these young children, these students of MES Vasant Joshi College will have it in their mind from this age, and also their family members, they will take precaution to keep village and our Goa clean and green.